स्तुती मसाला प्रेझेंट्स आमगेल वासरी आणि रांदप करची सुलभ हाचे आईची संचिकेक हांव सगळा काही वेलकम करता प्लस हे मंथ नोव्हेंबर म्हणताना चेडवांक मस्त नमना सेलिब्रेशन्स त्या म्हळ्यार चिल्ड्रन्स डे सेलिब्रेट करताची सो आईच आमगेल गेस्ट हांग आसा तुमगेले एद्राक अनुज भट येस ही इज अ जूनियर शेफ आणि आमकां आजी तो लायक एक कसकी डिश दाखयतस कोर न्हू सो कसं करतस तू आजी आजी हांव पनीर टिक्का आनी सँडविच करूं शिकय वाव पनीर टिक्का वय सो रेस्टॉरंट स्टाईल पनीर टिक्का तू घरकडे आमकां कशें करचें म्हण दाखयतस वय ओके सो ताका कसं पुराय जाव का तक्का इंग्रेडियंट्स कसा म्हळ्यार फस्ट कर्ड मागीर ऑनियन मागीर पनीर क्यूब्स ग्रीन कॅप्सिकम रेड कॅप्सिकम ताल जिंजर गार्लिक पेस्ट कोरिएंडर पावडर चाट जीरा पावडर टर्मरिक पावडर चिल्ली पावडर चाट मसाला पावडर हें गरम मसाला हें सॉल्ट हें कसुरी मेथी मागीर हें चणा पीठ मागीर हें लायम ज्यूस हो इतले सकट इंग्रेडियंट्स आसा हय सो खंयचे ब्रँडाचे मसाला यूज करतस तू हें पुरा स्तुती ब्रँडाचे हें पुरा मसाला स्तुती ब्रँडाचे आमी Okay, so यूज करचे स्तुती मसालाचे होय. पुराय पिठ्यो सो इतली इंग्रेडियंट्स कशी बाय हार्ट केली की नाही हें करतन करतन ते कळटा. येता ओके सो कसं मेथड आजी करचे आजी फस्ट पुरा मिक्स कर न्हू ओके ते हें मॅरिनेट करका Okay. मॅरिनेट करून तरी तवारी हें करचें ओके करूया स्टार्ट करूया फस्ट आमी कर्ड घालया ओके हें हाफ कप घालचे Okay. थिक्क कर्ड घालका कर्ड जो योगर्ट घालू जाता ओके सो उदक असले ताजी काण घेवका आमी ना ना तशी मिक्स जावन असल्यार वाडना नेक्स्ट आमी पुरा पिट्टी घालचे ओके फस्ट 1 टीस्पून चिल्ली पावडर घालया ओके हें हाफ टीस्पून नेक्स्ट आमी टर्मरीक पावडर घालचे ओके हें पुरा हाफ टीस्पून नेक्स्ट जीरा पावडर ना जीरा पावडर हाफ टीस्पून वय हाफ टीस्पून जीरा पावडर मागीर कोरिएंडर पावडर हाफ टीस्पून सो एक्झॅक्ट मेजरमेंट्स यूज करचे न्हू तू होय. प्रतिभा ओके नेक्स्ट 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट घालक ओके चणा पीठ घालचे चणे पीठ हें 1 टीस्पून ओके मागीर कसुरी मेथी हें मागीर हाफ टीस्पून कसुरी मेथी म्हळ्यार तशी मेळची की मेथी पाल सुकयलेले नाही ते मेल्ट मेळचे कसुरी मेथी ओके सो मॅरिनेटर आणि कसं घालू सर आणि गरम मसाला ओके हाफ टीस्पून पूरा हाफ टीस्पून वय सो 200 ग्राम्स पनीर हाका हाफ या मेजरमेंट ना ओके नेक्स्ट कोकोनट ऑयल घालचे यावेळी 1 चमचा वय. ओके मागीर आतां आमी समा मिक्स करता ओके समज लम्सनी पुराय वच तशी वय. इक्वल मिक्स जावका ना समज ब्लेंड जाऊ ताई मसाला धया वय. टू मिक्स Mix करका कर. ओके सो तुका ते पुराय करूक इंटरेस्ट कशें येयलें हें पुरा आम्माल पळोवन म्हाका हेल्प करूंक म्हणून इंट्रस्ट आयलेलो इंगड कसं पुराय करता तू विंगड हांव हेल्प करची मस्त हेल्प कटिंग चॉपिंग पूरा तू करता है ओ नाइस सो मास्टर शेफ का जो वच्चे आइडियाज की मुखार सुनो जूनियर शेफ जाल्यार आमगेर खातीर तो ऑलरेडी आहे ते शेफ सो ते मॅरिनेट करताना इतली पुराय घालची इंग्रेडियंट्स वय. बरल सकट मागीर घालची वय मागीर घालची सो एक साधारण एक पीठ असतं पण आमगेर त्या कन्सिस्टन्सी येता चणे पीठ पण आम्ही पोडी बुडोवन करताची तशी चणे पीठ कसं ना घालची म्हळ्यार त्या
मिक्स करताना त्या पनीरावटू धुवून घेऊ का म्हणून नाजलरी त्या पट ओके ओके बाइंड जावची तशी प्रति एक पनीरा पीस सो अशी यूट्यूबाक पुरा पोचून पळोवन पुरा कोरनो अम्मा कनीर सरप्राईज दिवचे न्ही असकी सो ब्लेंड जावन पूरा पिटेज कलर्स तांतू जल आयला नवा ओके आता आम्ही पुरा आयटम्स घालचे ओके आम्ही ऑनियन्स घालू फर्स्ट सो ऑनियन डाइस कोरनो ताजे अशी स्क्वेअर एक एक पकली कांड पेटल्स म्हणकी सो मस्त तीक मला प्रीती की तुका नॉर्मल मस्त तीक जायना सो डिनराक आणि एक पटी तुगेले एक स्पेशल कसं एक डिश करून दवरता आम्हाला हेल्प असतं की ओके मागीर पनीर घालया पनीर मला ब्लॉक पनीर आणू कुडकू करून घेवचे ओके या 3 सर्विंगाक मागीर ग्रीन कॅप्सिकम घालचे ओके मागीर रेड कॅप्सिकम सो कलरफुल जावन आसता ना फायनली सो एज अ स्टार्टर या खावची तसले वय स्टार्ट सो फ्रेंड्स आप घरकडे आपण तुका रांदपणी करचेस की एदोल ते करणे मागीर हें पुरा मिक्स करचें मस्त क्यूट दिसता आसा ताण करतना त्या आणि इतले इंटरेस्ट आसा ह्या एजारी म्हणटाना आमी मस्त प्राऊड फील करताची मस्त चेडवान आनी आमगेले असेल एपिसोड जाय येवन असेल पुराय लायक डिशेस कोण दाखोवका म्हणून निमून घेता सो ते हाफ टी स्पून या ते म्हणून मेजरारी करची वे अभ्यास जाता जाता मागीर दोळे हळत म्हणून कळटा न्हय सो मीठ आनी ट्राय कोण पळोवचे आसा की कशी आसा कितले टेस्ट जावका म्हणून आता मिक्स जाल्यार ओके हें जावन जातरी मॅरिनेट करता 30 मिनिट्स एटलीस्ट जावका नाजाल्यार ओवरनाईट करीत तशें केल्यार रेस्टॉरंट स्टाईल टेस्ट हो वय म्हणल्यार ते पुराय ताजे फ्लेवर्स भितर इन्फ्यूज जाता न्हय ओके सो फ्रिजात दवरून सोडका हें करून ते हाफ एन आवर जाता आमी चटणी कशी करची म्हणून सांगता हक्का पुदिना घालचे ग्रीन चिल्ली घालचे मागीर लसण ओके ते पुरा एदे मिक्स करून कोथंबरी पल्लो नवा त्याची सो युजुअल ग्रीन चटणी आम कसं करता पळय त्याच यूज करचे ते पुरा मिक्स करून चटणी कर ग्राइंड करचे पेस्ट ओके आता मॅरिनेट केलेलं हे स्क्यूअर घालता सो ही कड्डी कसं हे कड्डी उडनाचे मेळतोय हय, ओके सो रेडी मेळटा नातल्या सारनी विरा कड्डी यूज करत की सो स्क्यूअर्स म्हणून आमके एक पॅकेटान मेळटा न्हय ते ओके सो ते एक पनीर अशें कॅप्सिकम अल्टरनेटिवली दवरता आसचे ओके फर्स्ट पनीर कॅप्सिकम रेड कॅप्सिकम मागीर वापस पनीर सो अशी दवरका ओके ऑनियन एक जल ओके सो लायक एक पार्टी स्नॅक न्हय स्टार्टर सो पनीर सोडले विंगड कसं मेन इंग्रेडियंट घालत मशरूमाचे वय मशरूम घालीत ओके बेबी कॉर्न तश सो तू पुरा जो तू ट्राय करूस की वय ततावळी ओके सो तुगेल कसं फेवरेट मागीर फिर पनीर पनीरच सो स्क्यूअर जाता वयची पॉइंटेड पार्ट अशी निमती घालू सुलभ जाता ओके हाजे पर्टिक्युलर साइज म्हणूस की स्क्यूअर्स ना वय एक पटी हॉड सान तश पुरे असता ओके सो हे पुरा करूक तुका टाइम कशें मेळटा स्कूलच नवा वय स्कूल जातरी होमवर्क पुरा जातरी टाइम मेळा करचे कितल्या क्लास तू आता हांव 7th खंय स्कूल कॅनरा इंग्लिश हायर प्रायमरी स्कूल डोंगरकेर ओके सो 7th स्टँडर्डाच्या लांब एक रेस्टॉरंट स्टाईल टिक्का दाखयतस म्हळ्यार रियली ग्रेट आणि त्या करची स्टाईलय पळयता मस्त प्रोफेशनल आसा सो हाजे टू चटणी केला प्लस ताजे टू अनेक एक डिश मागीर दाखयतस अनुज आमकां वेट करूया आमी सो हे गॅस ऑन करचे तितले भितरी वय ऑन ओके सो तवारी दवरचे नो डायरेक्ट तवार फर्स्ट तेल घालची की तवा वय तेल घालचे
मागीर कसं पुरो इंटरेस्ट असेल हे स्टार्टर्स सोडल्यार विंगड कसं पुराय करता तू विंगड मस्त बेकिंग बेकिंग केक करता मात्र शिकिल मात्र ट्राय करनी वय सो स्कूलान तू कुकिंग कॉम्पिटिशन आहे ते पुराय असताना वचेस की ना कुकिंग कॉम्पिटिशन स्कूल आसना ओके सो आसल्यार इंट्रस्ट आसा वचाक सो ह्या काणू कशें दवरचें आमगेल जेल्ला सो कितले चंद एक ते स्टिक पळयतना आमकां कळटा सादारण रेस्टॉरंट स्टाईल आसा पळोवच्याची कितले दवरका फ्लेम दवरची ओके ओके सो कुकिंग सोडा विंगड कसं पुरो हॉबीज आसा विंगड ड्रॉइंग करू म्हाका हॉबीज सो शिकतस की क्लास आनी वचून वय सो एक मल्टी टॅलेंटेड पर्सन आयला आमकां ॲक्च्युअली आईच्या वसरेन तू या ब्राउनिश कुक्ड म्हणकी कलर येताना आमी टर्न कोरका ओके ओके सो केन्ना कळटा आमकां सादारण पळयता राबुका वय. ना टर्न करूक ताजे वयच्यान तायल घालूस की वय मागीर सो पुरा मसाला लेमन ज्यूस मीठ हें तें म्हणटना एक लायक टिक्काचे टेस्ट माता येता सर आता ಸ್ವಲ್ಪ वेळान आमी खावन पळोवया कशें जाता म्हणून खंडित लायक जावन अशें पुरो पळय करची स्टाईल मस्त लायक आशिल्ले सो आनी कोण फ्रेंड्स आनी पुरे मस्त आसच की वय अम्मा कान्ना आनी पुरे कसं प्रीती तुगेले मोस्ट बेस्ट डिश खंयची तू करचें म्हाका म्हाका मॅगी करू म्हणून चेडावत जावन चेडवान मॅगी एक करू कळटा म्हणचे जाल्यार अनुजान एक सुपर एग्जाम्पल आमकां सेट करून दाखयला हाजी इतला एक डिश करून दाखयताची आणि ते टर्न करचे ते मॅरिनेट केलेलं स्टाईल पुरो पळयता मस्त प्रोफेशनल आसा सो मस्त ब्लेस्ड आसा अनुज सो कुकिंग एक पॅशन तुगेलें ना आनी खंयचेच की बकेट लिस्टान करूक नेक्स्ट आयटम्स खंयचे बरोवन दवरला की ना बरोवन दवर अशीच खंयचे शो आनी पळयतना बरोवन घेवचे आस की शो मस्त पळयना ओके ह्या तुगेल शो पुराय जन पळयताच सो विंगड चेडू खंडीत ट्राय करू पुरोची सो स्वीट्स आनी मला मस्त प्रीत आस की मस्त ना अम्माक मस्त इष्ट अम्माक तू तू कसं म्हळ्यार कसं तुका इश्ट जावचें ब्रेकफास्ट हाजी ताजे ब्रेकफास्ट म्हाका डोसा इडली सो आमगेल सिरियल्स ब्रेकफास्ट त्या प्रजात ओके टिफिन व्हरची स्कूला वताना कसं व्हरचें तांतू तांतू शीत मोस्टली शीत व्हरचें आनी तू केलेलेची आयटम्स आनी व्हरून फ्रेंड्स आनी खावचे आस की वय तांणी दिताची ओके सो लकी फ्रेंड्स म्हूण येता सो खंय तुगेल घर गेल घर कोंचाडी हां थंय देवस्थान आसना हां वय घर देवस्थाना लागींच वचस देवस्थानाखाली मुगेले आनो दत्तात्रेय भट्ट मुगेले आम शिल्पा भट्ट ओके तांणी देवस्थान वचून वचून हांवें वचा स्टार्ट केला अशी वता मागीर थंय आनो पुरा वाडताना हां वॉलंटियर वय तशी हांवें व्हॉलंटियर म्हणकी हां वचा स्टार्ट केला वाडूक येते पुरे सो व्हेरी गुड अनुज इतली पुरे टॅलेंट्स आसा आनी जेवण म्हणा प्रीती की तुका देवस्थानाचे वय मस्त प्रीत तेरू येते म्हणून पुरे वचास की मस्त गमत जाता न्हय सो कोडियाल तेर म्हळ्यार सादारण एक ते गमते विशयूची ओके ब्राउनीज जाता आसा आनी नेक्स्ट कसं जालें आनी येदे वेळान काट ते पनीर जाल्यार ती मस्त शिजवण जावका म्हण ना की म्हण कॅप्सिकम ते हें जावचें ना मऊ जावचें ना दीस क्रिस्पची की क्रंची आसका सो फर्स्ट करतना लायक जालें की रेसिपी ना फर्स्ट करतना तित लायक जाय न्ही मागीर मागीर कळ्ळें करता करता सो खंडीत जावन विंगड चेडवान पुरे सकड चेडवान ट्राय करूं काय ह्या पाटी चेडवांक दितस हांव टास्क ट्राय करूक सो 7th स्टँडर्ड म्हळ्यार 13 इयर्स ऑलमोस्ट वय 13 इयर्स जाला पयरीच सो 13 इयर्साचे अनुजान केला म्हणटना पुरे जाणांनी ट्राय करूत पळयतना कॉम्प्लिकेटेड आसा जाल्यार ताणें मस्त इजिली आमकां दाखयला कशें करूत म्हणून जेल लागतं ओके अशी प्रेजेंटेशन आनी करूस की घरकडे वय करता करता खावचे आस की एक ಸ್ವಲ್ಪ टेस्ट समजला की ना म्हण पळोच सो गार्निशिंग पुरे आसा ना वय कोरिएंडर कोरिएंडर हाजेन पुरो वयर घालून मागीर तेवेय खावचे आस की वय तू खातवे ओके मस्त चांग कोरिएंडर ताका मस्त न्यूट्रिशन वॅल्यू आसा ना
हें चाट मसाला घालचें. सो चाट मसाला आणि थोडे मिठा अंश असता नाही त्याच्यावर मीठ घालताना आमची केस जाग्रतेर घालका आणि ते चटणी पुदिनाची. मस्त भूक लागतेस म्हाका पळोवनची. प्लेटिंग आहे मस्त छान झाला. वेरी नाइस. छोटा बच्चा समझ के हमको ना समझाना रे म्हणून म्हणल विषय करेक्ट ना. सो एक टोटल एक डिश स्टार्टर रेडी टू ईट. सो मग दी हांव खाता. ओके. सो कसं म्हणशा का पनीर टिक्का. पनीर टिक्का विथ ग्रीन चटणी होममेड. त्या एक मेन हाजे अट्रॅक्शन कसं म्हणा होममेड. सो एवरीथिंग इज हेल्दी आणि लुक्स व्हेरी डिलिशियस. एक सान खाऊन पळयता मागीर पुरसं तेर बैसून मस्त खाता. तुश केलं व्हेरी नाईस. पळयला आम्ही एद्राकाच्या हांगा केल्लेले एक हॉटेला वचून ऑर्डर करून खाल्ला म्हणजे असं तितले टेस्टी जाला अनुज. आणि परफेक्ट स्पाइस या त्या परफेक्ट जाला. व्हेरी नाईस. वी आर प्राऊड ऑफ यू. म्हणा एक ब्रेक घेताच आम्ही सणाची आणि अनेक डिश रेडी करताच. ಎಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆಯುರ್ವಿವೇಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರುಗಡೆ ಹಂಪನಕಟ್ಟ ಮಂಗಳೂರು. ಆಯುರ್ವಿವೇಕ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0824244351. Please subscribe. Wow. Mom, ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕುಕರಿ ಚಾನೆಲ್ಗೆ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆದ್ರು. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್? ಇದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ಇದು ಬರೀ ಫ್ರೋಜನ್ ಡೆಸರ್ಟ್. ಅದ್ರಲ್ಲೇನಿದೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಫ್ರೋಜನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್. ಹಾಂಗ್ಯೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಲ್ಲಿದೆ ರುಚಿಕರವಾದ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಶುದ್ಧ ಹಾಲು, ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಕೆನೆ. सो वेलकम बॅक टू स्तुती मसाला प्रेझेंट्स आमगेल वासरी आणि रांदपकोर सुलभ. सो एक सुलभ जेवण आशिल्लें तर जाल्यार आमकां अनुजान दाखयलें पनीर टिक्का जाल्लें. आतां नेक्स्ट कसं की एक इंटरेस्टिंग रेसिपी म्हाका दिसता सो कसं त्या रेसिपी तो नेक्स्ट वेज चीज सँडविच. वेज चीज सँडविच. सो मॅगी सोडल्यार आनीक हें एक तूं करता. होय. ओके कसं पुराय जावं का ताका करूं का? हक्का इंग्रेडियंट्स बटर, बाजू चाक, कॉर्न, ग्रीन कॅप्सिकम, ग्रेट केलेलं कॅरेट, पुदिना चटणी, ब्रेड, चीज आणि चिल्लीचे मायोनेज, मागीर हे नॉर्मल वेज मायोनेज, हे चीज क्यूब्स, हे चीज स्लायसेस, मागीर हे कुकुंबर. ओके सो इतली पुरो इंग्रेडियंट्स जावं का? होय. म्हणजे ते कॅरेट ग्रेट केला कसं लाक? त्या सान चेडवाक कॅरेट आणि व्हेजिटेबल्स खाताना त्या हॉट पीस म्हळ्यार तांकां खावचे म्हणकी जायना. वय. ताका ते सान म्हळ्यार तांकां खावच्या जाता. सो ते तोंड आईल कळना म्हणून वय. ग्रेट करचे. नाईस आयडिया. सो कशी करची आहे? आता फर्स्ट हे पुरा मिक्स करचे हे व्हेजिटेबल्स. तुका विंगड व्हेजिटेबल्स यूज करूं जाता, टोमॅटो यूज करूं जाता, पुरा यूज करूं जाता विंगड व्हेजिटेबल्स. हांव हे पुरा यूज करता. ओके फर्स्ट आमी हे पुरा मिक्स करचे मायोनेजा ಒಟ್ಟು ಬೌಲಾಂತು. फर्स्ट आमी कॉर्न घेवचे. ओके कॉर्न नंतर आमी कॅप्सिकम घालू. तू इतले असं पुरं नी कट करू कळत की? होय. ओके चंद इक्वल साईजा पीस जाला त्या चंद डाईस केला ताण. मागीर हे कॅरेट ग्रेट केलेलं. मागीर मायोनेज मिक्स करू. मागीर या मायोनेज मिक्स. ओके
सो कलरफुल आसा कितले कितले घालता ते आमकां टेस्ट वायज वय. दिसता नवा चेडतेची वेजिटेबल्स घालून केल्यार लायक चेडूआक पुराय भितर खाऊन वता सो खंयचे बॉयल कुक कसले करनी सीधा ना, इवन सीधा. स्वीट कॉर्न विदाउट वय. बॉइलिंग वे अशी वे डायरेक्ट स्वीट कॉर्न अशीच. ओके मागीर मिक्स करचें सो हाका मीठ आनी घालून हांवें कसले ना अंतू मीठ पुरा घालू ना मायोनेज अंतू पुरा आसता मीठ आसता वय. ती ग्रीन चटणी म्हणली ना तुका त्या ग्रीन चटणी तावळ टिक्काक घालायला पडली ती चटणी की वय सेम Oh. सेम यूज करू जाता सो पुदिना चटणी स्टोर करू जाता जाता कितले दीस दवर येतं एक 2 वीक काय जायना वय. फ्रेश आसता फ्रिज अंतू सो फुल दिवस टिक्क केल्यार दिवस स्कूला कोणी तरी कोण खाव येतं मॅगी बदलाक नाही वे आता सिम्मा दवरला आता आम्ही 2 स्लाइस ब्रेड घेवचे ओके एक स्लाइस काणू पुदिना चटणी स्प्रेड करची सो पुदिना चटणी रेडी असल्यार मागीर मेयोनीज आनी हें घाल मिक्स करून इजिली कर येतं ब्रेड खंयची आहे सँडविच ब्रेड की मिल्क ब्रेड मिल्क ब्रेड चटणी टू टेस्ट न्हू आमकां कितली जाय तितली घाल्या जाल्यार सो आमगेली युजल बटर स्प्रेड केल्या म्हणजे चटणी स्प्रेड कर न्हू चटणी हाका घालून सोडत की वय घालायला घालत सो एक इजी रेसिपी चेडूआने येवन करचीच असेल रेसिपी ओके तू करोस की आईल कुडले स्कूला कोण या पराय वय चटणी रेडी असता चटणी रेडी असता हें पुरा कट्टनी कोर न्हू मागीर कोरून खावचे आसा वय. आम्हा काही खावचे आसा वय व्हेरी गुड सो विंगड चेडूआन खंडीत जावन हें एक टिप घेऊ का फुल दिवस केलेली चटणी आस म्हणजे जाल्यार नेक्स्ट डे सँडविचा रेडी करून दवरचे न्ही वे आता हें आमी मिक्स केलें पुरा वेजिटेबल्स हाजे वेर घालचे ब्रेडा वेरी भारी प्रोफेशनल हाजेर करतास अनुज सो इन ऑल एक कंप्लीट मील म्हणत न्हू एक खाल्यार पोट भरच्या पुरो वय मस्त भरता आनी तू चीज पुरा घालता हेवी चीज पनीर पुरो तुका फेवरेट दिसता न्हू आता आमी चीज स्लाइस घालचे ओके सगळे एक स्लाइस दवरच्यो ताजे वेरी ब्रेडा तितले हॉट असते करेक्ट साइजाचे हें हॉट असलं री त्या मागीर करतना त्या सकल पडटा वय 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 सो भितर यूज तशें असल्यार वय. करपना मागीर पडल्यार पक्कानी आता आनीक एक ब्रेड घेवन हें मायोनेज घालचे ओके आपास. आपास लावचे आसा हें फ्लेवर्ड मायोनेज मेळटा हें चीज आनी चिल्लीच मायोनेज आमगेले युजल मायोनेजाक आमीच कोरेत की चिली पावडर आनी हें घाल न्हू नेक्स्ट टाइम ट्राय करून पळोवया न्हू एक तें कशें म्हण सो फ्रेंड्स पळयतली खंडीत तुगेली एपिसोड आनी खंडीत ट्राय करतलीच न्हू तुम्ही डिस्कस करचे आज की कसं रेसिपी पाय ट्राय करूया आणि म्हणून तुम्ही फ्रेंड्स सर्कल कुकिंग इंटरेस्ट आणि येता आणि खंडीत जाऊन येत म्हणून दिसता तू एक लायक एक्झाम्पल साठी केला ओके हाजी वेळ घालचे सो असल रेसिपीज मात्र ट्राय करची की घर शिकोत देला आमगे स्टायलाचे करता आणि ट्राय कर का नवा सो बटर घालचो फर्स्ट हाक वय ते हाकवाय ब्रेड हाकवाय ओके घे सो फिलिंग समाची थिक जाला सो हँडल विथ केअर की म्हण नवा चिके उगूर दवर का की ब्रेड नाइस आणि बॉइल्ड पोटॅटोज आणि घालताच ना केलो जन वय केलो तांका जाय आसले इंग्रेडियंट्स घाल ऑलरेडी हेवी आसा आणि ताचे वेरी बॉइल्ड पोटॅटो म्हणून आणि काही चड काब्स सो ते ऑन आसा आनी तू येदे बटर बटर घालता तवारी करचे नाही वा ते सँडविच मेकर म्हणून येत पळता तू भितरी तवे करू कोर येता येता. हें तवा आनी करचे ओके
ओ वैलक लाइलल म्हणरी सकल आम्ही घालचे तवारी मागीर ते टर्न करतून वापस घालता सो ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ आणि आम्ही शिकू का सो कोण पुरा आहेस तुगेले फ्रेंड्स क्लासान तू गेल फ्रेंड्स फूड आदूय तशिलो आत क्लास चेंज जाता असता 5th नंतरी तका आता नो फ्रेंड्स केला नो फ्रेंड्स तागेले उलयता आत गगन अस ताक कसले करून खावयला की टेस्टी तुगेले कंचे एक डिश एदोळ कर केलो पटी पनीर पुरा हाडतान स्कूला अनेक पटी ताक घेऊन यो आमगेल वासरीक खाव एटलीस्ट खावच्या दिवी आम्ही जायतवा हे पुरा समा भितर हा 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 ते आता उलट करूस नवा टर्न करताना त्या पण आता पळोक आम्ही ओके कितले साधारण मीडियम फ्लेम अर्ध वर्ष की मीडियम आणि सिम्मा मागीर एदे प्रेस करता हा हा त्या चीज मेल्ट जाता जाता स्टिक जावचाक ओके टर्न करू ओ भारी प्रोफेशनली घालतोस तू मस्त बडी केला वे सँडविच परोटा पुरा करता लाटूच्या काय गोतोस वे नाही तशी नाही त्या हाफ फ्लिप ओके ओके हा त्या करचे सो या पुरा टेक्निक्स आता कळल्या रे एक बड्डिंग स्टार येतस आमगेला हंत दकोन GSB आमगेल वासरी दकोन म्हण येता सो गॅस तू साधारण केन्ना स्टार्ट केली यूज करू गॅस आमी गेल स्कूला दाखवून येताना संजेरी कोणे घरा आसना मग गेला 6 o'clock येवचे आनु मागीर आनी लेट येता ताका घरांत कोणे आसना हांवची वचून हांव कसं करचे केलो पट अम्मा दवरता त्या हुन कोण खावची ओके सो ते साधारण एक सान आसतना कोण तू स्टार्ट केला गॅस स्टव वन यूज करू सो हांगा ते इलाकचे सान बर्न्स कट्स ने जावचे ना मस्त जाय ना सो केअरफुल अस सो एक कसं म्हणारी चेडू आम स्टार्ट कोर का खंडित जावन जाल्यार पेरेंट्स आले असिस्टंट सारी कोर का म्हणून हांव एक सांगतास इथे म्हणारी कोणाक गुतना गॅस यूज करू का तांक चिके रिस्की जावच्या पुरो नाही वे तवा लागता उज्जो म्हणजे ड्रेस आणि आम्ही चिके दूर राबून कोर का म्हणून खंडित जावन डोंट ट्राय दिस एट होम नाही मात्र खंडित ट्राय करायची जाल्यार स्टव यूज करतना पेरेंट्स आले जो हॉटेल कोणाला असिस्टन्स घेऊ का म्हणून हांव सांगतास पुढे लायटर ऑन करतना त्या बग 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 जाता म्हळ्यार म्हाका समा ऑन करून मागीर तू कशें करचें मागीर ते चड स्मेल येता तशी फर्स्ट टाइम करतना वेगळी ऑफ केलं ओके ते आम्हाला परमिशन घेऊन केलेलं की तू ट्राय केलं आशिले हा सो तशी कोणाले हॉटेल असिस्टंट सारी कोर काय कोणा एक ओटस तुका नाही वा एक पेस्कात यूज करतना उज्जा लागी पुराय मागीर दोन पट्टी करता फर्स्ट टाइम मारी तितू परफेक्ट ना हा मागीर कळटा सो दीपावली वेळार मस्त पटाके नी मुरे मारला की गमत येल वे चिल्ड्रन्स डे सेलिब्रेशन कशें आशिल्लें काय कशिल्लें आमगेल्या स्कुलान तू संजेरी म्युझिक घाललें ओके फुल स्कुलान तू हे स्पीकर आसा सकाळच्या प्रेयर पुरा सांगतना तेन्ना तांत म्युझिक घाललें आमी पुरा नाचून गमत जालें चिल्ड्रन्स डे त्या दिसा स्पोर्ट्स डे आशिल्लो आमगेलो ओके 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 पळा जल की म्हणून नाही वे सो लायक क्रिस्पी जाला नो दिस इज द राइट कलर हाजी पस चड जाल्यार आनी कोड जाता नाही रोस्ट जाल्यार करेक्ट कलर सो हे खातना आता ताक केचप चटणी कसले घालत की एडिशनल घालत इन ऑल तेच तंतूच लायक फ्लेवर्स आसता सो लायक ते वेजिटेबल्स आज पोरमळ आनी आता ते ब्रेडा दुकान भायर येवन मिल नांकाला ते पवला केन्ना खावच म्हणून हांव पळयता एक मॅगी सोडल्यारी सँडविच एक कोर येतं म्हणून अनुजान आमकां सांगून दिला सक्कड चेडू आणि ट्राय कोर न्हू आमकां कमेंट्स दिव का खंडीत जावन आनी कसं पुरे अनुजान येवन आमगेले वासरीन कोर का म्हणून आमकां कमेंट्सार सांगायची आमगेले यूट्यूब यूथ ऑफ GSB पेज आरी आनी नम्मा TV रेवच तसले हे शो एवरी ट्यूजडे 7:30 खंडीत जावन पळयाची आनी आमकां कॉलय कोण सांगू येतं तुमगेले कसले सजेशन्स असल्यार आमकां दिवेत खंडीत जावन सो जल्वे त्या चीज भायर येता आसतना आमकां कळटा ते समा कुक जाला म्हणून ओके ओके मेल्ट जावन भायर येल म्हळ्यार इंडिकेशन की ते जल्ले म्हणून रेडी टू ईट म्हणून सो जल्वे जल्ले आतां प्लेटार काडले ओके तू म्हणल्यार म्हण की ते चीज लायक मेल्ट जावन भायर येतास आनी मागीर तोंडा दुखून उदकय भायर येतास पळोवन आतां ट्रायंगल शेपार कट करचें ओ खायला तेनाची
सो ते पिझ्झा कटर आहे ताका चले नाका आमगेला आशिल्ले घरकड सामान यूज करूं तेव्हा एक पळयात कशी म्हणून परफेक्ट ट्रायंगल्स केला ताणें सो परफेक्ट ट्रायंगल्स हें पनीर टिक्काची चटणी सेम चटणी ओके सो मल्टीपर्पज चटणी वय नाही मॅम खंयच्याकय यूज करूं कंचा काय करूं चीज सँडविच चीज वेज सँडविच चीज वेज सँडविच लायक ट्रायंगल्स परफेक्ट आयला आनी पळय हांगा चीज दिसता ते मेल्ट जावन भायर येयलेले हांव आतां खाता उलोवचें जायना तितली बस्ट जाला तोंडा भितर ते चीज आनी लायक असं आणि चेडू खंडीत ट्राय करताच म्हणून तुझा हॉड्डा नाही ऑफिसात दुकान येतात कसले एक कोर का म्हणून म्हणारी एक ही चटणी रेडी असल्यारी एक कंप्लीट मील डेफिनेटली मस्ट ट्राय डिश आणि व्हेरी इझी ते मॅगी आणि हे म्हणून इन्स्टंट नूडल्स आणि हाण खावची बदला हेल्दी रेसिपी इझी रेसिपी सो मस्त लायक जालें आमकां गम्मत जालें अनुजाल विशयी मस्त पुरो आयकलीची आनी मुखार ताणें वपास आमगेले वासरीक येवका म्हणून हांव ताका निमून घेता सर खंडीत जावन येवका हांव रिक्वेस्ट करता कित्याक म्हळ्यार इतले लायक रेसिपीज ताणें आमकां सांगून दिला सो आमगेले खातीर टायम काडून इतले इनोवेटीव जावन इतले चंद करून प्रोफेशनली केलेले हांव ताका धन्यवाद सांगता थँक्यू आणि यूथ ऑफ GSB आणि श्रुती मसाला दोकोन मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स ऑलरेडी फॉर बीइंग अ स्टार सेलिब्रिटी नाव थँक्यू धन्यवाद थँक्यू